धारबांदोडा प्रतापनगर वाठारात चलयेचो खून केल्ल्या प्रकरणात फोंडें पुलिशेन एका 22 वर्साच्या दुबाविताक अटक केल्या। संजय केविन एम अशें ह्या दुबाविताचें नांव जावन आसा। फोंडें पुलिशेन 24 वरां भितर दुबाविताक बेंगलोरच्यान ताब्यांत घेतलो। उत्तर बंगळुरांतल्या रोशनी मोसेस एम ह्या 22 वर्साच्या चलयेचो खून जाल्लो। सोमारा प्रतापनगर वाठारांत ह्या चलयेची कूड सापडलेली। हांगा सोमारी सकाळी एक चेडवाची बॉडी मेळ्ळी आनी ती बॉडी आशिल्ली मर्डर करून कोणी तरी ताका उडयलो आनी तेजो छडा लावपाक फोंडा पुलिसांक यश येयल्लें आसा। सात गोवाचे SP टेकम सिंग वर्मा, फोंडेचे DYSP शिवराम वांयगणकर तशेंच PI विजयनाथ कवळेकर यांच्या मार्गदर्शना खाला जे तपास सुरू जालो तो 24 वरां भितर बेंगलोर झोन ह्या जो मेन मर्डर केल्लो तो संजीव केविन एम हो 22 वर्साची भुरग्याक ताब्यात घेवन ताका अरेस्ट करपाक फोंडा पुलिसांक यश येयल्लें आसा। कांय सुत्रां कडसून मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे उजगांव भागांत हो जो 3 दीस पयलीं ही दोगांय गोंयांत येयल्ली चेडूं आनी चेडो आनी गोंयांत उजगांव भागांत ती भोंवतालीं आनी पूण एक शेनवारा आयतारा दीस एक अशी घटना सांजची घडली की एक 7 सुमार हो भुरगो ते 6 सुमार मर्डर करून हो भुरगो एक कार घेवन कळंगूट वचपाक गेलो। पूण जेन्ना तिस्कावयल्यान ही गाडी सुटली तेन्ना MRFा कडेन पावतना तेणें आपलो मूड चेंज केलो आनी तेणें सांगलें ड्रायव्हराक की आपल्याक बेंगलोर वचपाक जाय। तेन्ना ड्रायव्हराक मातसो डावट मारलो आनी तेणें तेजें ID कार्ड घेतलें। ID कार्ड घेवन डिटेल्स घेवन तेजे मम्मीचे आनी तेजे फादराचे फोन नंबरूय घेतलेले आनी हो तेंच्या तावडीन सापडलो। पूण जेन्ना ही कार घेवन ताका हुबळी गेली तेन्ना तेणें हुबळीक थंय आपल्याक सोडपाक लायलो आनी तो मागीर थंयच्यान फुडें बेंगलोर गेलो। ही घटना आयतारा रातची घडलेली। पूण हो जो कारीचो ओनर आसा आनी ड्रायव्हर आसा हेणी ह्या म्हत्वाची भुमिका केल्ली आसा आनी ते तपास करपाक फोंडेचे PI विजयनाथ कवळेकर हांकां खूब यश येयल्लें आसा। सद्याक ताका अरेस्ट केल्लो आसा आनी अदीक डिटेल्स अजून मेळिल्ली ना। तिनसांज पर्यंत जे हाजी डिटेल्स मेळटली तो पर्यंत सद्याक पुलीस सद्याक आपल्या कामाक व्यस्त आसा। फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी।